त्या सायडीचो हे सायडीक तेजी कॉलनी येवपाची आहा तेजो प्लॅन कसो आसा ते सायडीक हय कॉलनी मागीर ते रूम बीम काडटलो तो रावपाक बिवपाक कितें सांगता सो फ्लॅटार कितें जाल्लें आयज हांगा ग्रावंड म्हूण तयार जाला हेजेर ऑब्जेक्शन खूब आहलें पंचायतीनूय ऑब्जेक्ट केल्लें पंचायती सांगलें तेका सानाद हाडून दाखय इन 2020 सानाद हाडून दाखय म्हणून तेजे पयलें एक लोटलेकारान 4 जाणांनी ऑब्जेक्ट केलें तूं कन्वर्ट करूंक जायना म्हणून TCP पासून बरोवन दिल्लें सो तेणी लॅटर केलें TCPक आनी TCPन क्लॉजा प्रमाणे क्लॉज नंबर 7 क्लियरली सांगता तुमी सानाद दाखयल्या बगर तुज्यान कांय डेवलपमेंट करपाक जायना म्हणून अंडर नोटिफिकेशन ऑफ TCP तेणें सांगलें तुमी पयलीं सानाद दाखया आनी कॅरी आवट तुमचें डेवलपमेंट बट हांगा पळोवपाक गेल्यार टोटल डेवलपमेंट जालो आनी मेन गोश्ट म्हणटा ती हो हाय टेन्शन वायर आसा ताका कोणें हात पासून लावंक ना बट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सांगता 8 मिटर्स 10 मिटर्स भितर तुज्यान कांयच करपाक जायना अंडर कन्स्ट्रक्शन करपाक जायना हाय टेन्शन वायर इट इज व्हेरी डेंजरस हो दुसरो मुद्दो जालो तिसरो फाल्यां इनॉग्रेशन बरें आहा आजून पासून तेणी ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट काडूं ना फॉर दीस प्रोजेक्ट ऑक्युपन्सी नासतना ते जाय तशें आपलें इनॉग्रेशन करता म्हणजे हांगा कितें जालां आनी दुसरें म्हणल्यार हांगा प्रमोद येता प्रमोद सावंत येता CM दॅट इज अ तो हांव म्हणटा ते कांयच पळयना इनलिगॅलिटी इतले डिस्ट्रॉय करता आनी आयज लोटले पावलो डिस्ट्रॉय करपाक आनी तोच येता इनॉग्रेशनाक जेन्ना टोटल इनलिगल आहा तो कसो इनलिगल एक्टिविटी हांगा पास करूं सोदता तें समजना म्हाका या टेल मी वन थिंग Before that, there is a letter from the villagers to object in 2020. There were 4 people like Xavier, then Ramiro, and Basil, and anekto ha. They object kille. Letter dilli ha already. And even panchayat letter we have objecting this thing because there is no sanad proper. हे नाहल्या त्यांनी inspection घेतलेले. ती letter असा inspection. But don't you think this kind of world-class facility will uplift the name of village into Fantastic. If you're supporting this, very good. So, why only certain people? I तुम्ही म्हणता यादवाक जावं हेंकां so facility because of the facility we can do. Give this opportunity to every villager. फाल्यां तुमी एक पासून villages कोणी येयलो तुमच्या मुखार तेका ऑब्जेक्ट करू नाका let him do whatever you want. Swimming pool बांदता वो कितें बांदता let him do because it's a project for the people. हांव कितें म्हणटा if it is objecting for anyone it should be equal to everybody. सगळ्यांक इक्वलिटी करा स्पेशल मिनिस्टराचो मनीस म्हणून ताका जाय तशी फॅसिलिटी दिवप जाय तशें डॉक्युमेंट नासतना काम करप दॅट इज नॉट फेर विलेजीस कितें करून गेलो जाल्यार हो डॉक्युमेंट हाड तो डॉक्युमेंट सगळे डॉक्युमेंट मागता जाल्यार एका कित्याक ना इतलेंच म्हजें क्वेश्चन पंचायतीन इन्स्पेक्शन केलां हय सोडायेर 10:30 इन्स्पेक्शन केलां तेन्ना फायंड आवट केला ताका ऑक्युपन्सी ना कांय ना ताका विचारलें तूं हें केन्ना काडटा काय आमची ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट केन्ना तो म्हणटा मागीर पळया आमी मागीर पळया म्हणटा आमचें मेन्शन केलें मिनिस्टर जालो कोण मिनिस्टर तो खंयचो तो आतां कोणालो मनीस तो मनीस कोणालो लूक लायक हीज फ्रॉम वास्को चिकाली आनी वॉज अ एक्स सरपंच ऑफ चिकाली सो डेफिनेटली तो तेज्या फेवरान आसतलो आनी आयज पोस्टर पयल्या त्या प्रमाणे प्रमोद सावंत इनॉग्रेशनाक येता मवीन गोदिनाचो पोस्टर आसा पोस्टराचे फोटो आसा तेजो सो इट्स सिम्बलायज न्ही हू इज कमींग फॉर दीस तुम्ही हेच्या पयलीं खंय कंप्लेन बी केल्ली आहा ग्रामसभा इश्यू घेतलेलो हांव ग्रामसभा इश्यू घेवन ग्रामसभा सांगले इन्स्पेक्शन करचें आनी फायंड आवट करचें कितें जालां काय म्हणून सरपंचाक गेल्ले ग्रामसभाक लास्ट ग्रामसभा आनी जेन्ना सरपंचाक विचारलें तेन्ना सरपंच आपल्याक कांयच येवंक ना आपल्याक म्हणटा तो इन्विटेशन घेवन येयला पळय म्हणल्यार आपल्याक कांय खबर नासलें खंय आपूण म्हणटा ऑक्युपन्सी पासून तूं दिवना म्हणल्यार आपूण कसो येवं काय म्हणटा इनॉग्रेशनाक इनलिगॅलिटी कसो म्हणटा सरपंच डिनाय टू कम यस ही से आय एम नॉट कमी बिकॉज ऑक्युपन्सी ना प्रॉपर डॉक्युमेंटेशन ना तेका आमी कशें वचपाचें काय म्हणटा तो म्हाका एक सांग बट डोंट यू थिंक सच कायंड ऑफ स्पोर्ट्स फॅसिलिटीज आर व्हेरी मच इम्पॉर्टंट बिकॉज ऑन द अदर हँड गव्हर्मेंट इज नॉट डुईंग इट नो व्हेरी ट्रू सो कितें गरजेचें आहा वो बरें आहा म्हणून इनलिगल कितें करपा जाता फाल्यां समज कोर्टान गेले हेजेर प्रोजेक्टाचेर स्टे जाली बंद जालो ते बरें वो बरें सारकें डॉक्युमेंटेशन करून सारकें करप तें सारकें वॉट अबाउट दी प्रोजेक्ट एरिया पयलीं कोणा कडेन आसलेले मागीर ताका उणें म्हणून 16 जाण मुणकार आहले सो तेणें कशें सेटल केल्या प्लस दिस इज नॅचरल कवर हाफ नॅचरल कवर आहा हाफ सेटलमेंट आहा हाफ हिल स्लोपी एरिया आहा सो देर इज लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन देर आर नो प्रॉपर डॉक्युमेंटेशन डन IBC म्हणटाय प्रॉपर्टी
This is not in IDC. This is in Lotoli. But acquired केलं म्हणते. No, this is not acquired. This area. तो नीस दिसती पडटा. थंयच्यान IDCन acquired. This is belong to Komdat. ती acquire केल्ली हा. Acquired property from the नीस. हे सायडीन. मेन तुमचं ऑब्जेक्शन आहे संरचना आणि हाय टेन्शन वायर आसा आणि Why पेपर्स tension? वर्क. होय. मेन कितें मेन म्हणटा तेच सानादना न्ही तुज्यान डेव्हलपमेंट करपा जायना. क्लियरली मेन्शन केला TCB रुला प्रमाणे रूल नंबर 7 प्रमाणे क्लियरली मेन्शन केल्ल्या की अशें आसा तूं हें हाडून दाखय आनी तुमी कॉमेंट्स करा म्हणून. काल हे आमचें. काल पंचायत हांगा आयले तेन्ना TCBचे आयले कोण 16 पंचायत येयल्ली ग्रामसभा डिसिजन गेला तेन्ना आमी सगळे हांगा येयल्ले. अलॉंग विथ खंयची डिपार्टमेंट आशिल्ली तेन्ना ना ओली सरपंच येयल्लो. सरपंच येयल्लो 5 मेंबर येयल्लो ह्या वॉर्डाचो 5 मेंबर येयलो आनी सेक्रेटरी येयलो. तेणें सगळें नोट डावन केला सारकें की ही डॉक्युमेंट ना आजू पासून हाय टेन्शन वायर तसोच आसा म्हणून विच इज व्हेरी डेंजरस. हे सगळें तेणें नोट डावन केल्ले आहा. ताजेर कितें हें जालां तेणें ऑलरेडी लेटर काडल्या. तेणें मिटींग घेता मिटींग करून लेटर काडटा. तुम्ही ते पार्टीकडे उलयला कोणी बीन की वॉट वॉज देअर से ऑन दिस बट No, see, I don't have a right to talk because it is पंचायत duty. पंचायतीन हे इनिशिएट घेवपाक जाय. तुम्ही कितें मागताला ना आमकां कांय ना डॉक्युमेंटेशन नासतना सो तेका समजू इतलो वॅल्यू आहा तेका समजू चान्स दिता सगल्यांक दिवचे इलिगल करूंक दिवचे आनी सपोर्ट करचो सगल्यांक इलिगल करचो अशेंच जावन दी अशेंच जाता आनी आयज CM येता इनॉग्रेशनाक. तुमकां खबर आसा की IPB प्रोजेक्ट जेन्ना पास करता हे सगळे हे IPBन पडटा इट इज प्रायवेट प्रॉपर्टी आनी दिस इज नॉट IDC. दिस इज इन लोतली which is also then address घातला हांगा. इट इज इन वेन्ना इंडस्ट्रियल which is totally wrong. This is in Rasai, Lotoli. It is in village. ऑब्जेक्शन येयला हेचे पयलींय ऑब्जेक्शनां दिल्ली आसलेली अबाउट द ग्राउंड प्रायवेट ग्राउंड एट IDC. इज वॉट इज द कायंड ऑफ कंप्लेन आनी तुमचे कितें कंप्लेन म्हणल्यार ग्राउंडाची कंप्लेन आसली की तेका सदां नासतना और ऑक्युपन्सी नासतना नेगोशिएशन तेणी शेड्यूल केलें म्हणायचे. बट आमकांय कांय तेणी इलिगल नोटीस आमकां सर्व केलें ना एज अ पंचायत टू हॅव अ इनॉग्रेशन सेरेमनी टुमॉरो. सो आतां कितें आमकां लिगल तेणी कांय दिलें ना आनी तेजी जायत कंप्लेनूय आहाय आमगे विलेजेसान कंप्लेन घालो आहाय आनी त्यो डिस्कस आमी ग्रामसभाकूय गेला. ग्रामसभाकूय आमी जायत डिस्कस केला रिगार्डींग दीस आनी थ्रू दॅट आमी इन्क्वायरी केली आनी इन्स्पेक्शनूय केलें ग्राउंडाचेर वचून आमी कंप्लेंटा बारबर सरपंच मेंबर सगळे वचून आमी केलां इन्स्पेक्शन आनी तेजें आमकां कळना की तेका सनद ना म्हूण आमगे एक्स सरपंच आहा तेणें लेटरूय केली कलेक्टराक टू प्रोड्यूस सनद. बट आमकां सनद आजून तेका मेळना. ओन्ली वॉट दे हॅव गॉट इज कन्स्ट्रक्शन लायसन्स. कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिलो आहा बाय पयलीं आमची पार्टी आहा बॉडी आहली तेणें दिलो आहा तेका लायसन्स. सो आजचो कितें जाता तें फाल्यां इनॉग्रेशन जावपाचें तुमचें कितें विचार आमी आतां ते आमची मिटींग दवरलो फाल्यां बॉडी मिटींग आसतली सगळे मेंबर्स आसतले. सो वी वील डिस्कस इट विथ द मेंबर्स एंड वॉट एवर द लिगल एक्शन इज वी वील टेक इट इमिजिएटली. तुमकां थंय तुमी गेल्ले पळोवपाक पळय तेन्ना इलिगलिटी कितें मेळ्ळें भितर इलिगलिटी मेळ्ळें म्हळ्यार तेणें आमकां कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिल्लें तो आमकां सर्टन प्लॉटां दिल्लीं वा सर्टन स्क्वेअर मिटर दिल्लें टू डेवलप अ सर्टन दिस थिंग प्रॉपर्टी तेगेली. बट आमी जेन्ना रिसेंटली आमी विजीट केलो सायट तेजें आमकां कळ्ळें ताणें फूल डेवलप केला आनी रिगार्डींग तेगे कन्स्ट्रक्शन ऑफ शेड्स देन स्टँड्स देन तेगे ऑफिसीस एंड वॉट नॉट हे कन्स्ट्रक्टेड डे. बट ते आमकां ऑब्जेक्शनां लागता आनी ते तेंगे फिजिकली बांदलो आहा ते आमकां पंचायत रिकॉर्ड आजून कांय ना. आतां लेट अस होप ही गिव्स अस ऑल द नेसेसरी दिस थिंग. तेंचे रिप्रेझेंटेटीव म्हणटा की हो जो ग्राउंड जालो की तुमकां फायदो जातलो तुमच्या लोकांक थंय जॉब मेळटले. फायदो जातलो नो डावट. बट कितें आहा एटलिस्ट तेणें आमकां इनॉग्रेशन करचे पयलीं आमकां ऑक्युपन्सी ओ एनी अदर एप्लिकेशन टू हॅव सो मच ग्रँड इनॉग्रेशन ते आमकां घेवपा जाय आसलें. कितें इनॉग्रेशन कितें आसलें प्रमोद सावंत येवपा सूर्यकुमार यादव येवपा एश करून म्हण आमकां कळना की बॅनर लायले तेजे आमकां कळना की हितून लोक येवपा आहाय म्हणून. बट आमी तेणी कन्सिडर केलें ना पंचायती थ्रू प्रॉपर चॅनल केलें ना. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. What's your personal views on the ground? Because you see one side government is not building so many grounds and one such facility is in your village now. ग्राउंड मेळटा ती खुशी खबर आमकां कितें एक ग्राउंड आमगे लोटली गांवां मेळ्ळा आनी जायते भुरग्यांक चान्सूय पडलो खेळपा आनी तेंगे स्किल्स डेवलप करपाक जातलें. बट कितें आहा स्किल्स डेवलप जाता तें बरें आहा बट तेणें आमकां परमिशनूय पयलीं घेवपा जाय आसलें न्ही तेका लागून.
सो Illegal. इलिगल म्हणना हांव बट आमी ते कन्स्ट्रक्शन लायसन्स इश्यू केलो आहा कळ्ळें तुका पयलीं आमगे बॉडी जी आसली तुमी तेका लायसन्स इश्यू केला बट आतां सद्या इनॉग्रेशन जावचे पयलीं ऑक्युपन्सी घेवपा जाय आसली आमची तुम्ही वयतले नोकरी वी वील ट्राय नॉट टू गो हाल आमी डिस्कस करतले मिटिंगे आनी मागीर डिसिजन घेतले तांचे म्हणणें आहा की तो म्हणटा फूल परमिशन आमी घेतल्या आनी कितें परमिशन जाय जाल्यार ती आमी घेता म्हणटा ते हय आमी तांकां रिप्लाय केल्ली आमी ताका लेटर केल्ली बाबा आमकां धाड म्हूण तुगेली कितें आहा तें तुकडे अजून काय धाडना ना अजून धाडना आमगे लेटर तांकां केलो आहा हां आनी सगळे काम ताकाय केलो आहा कलेक्टराकूय केल्या आनी आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाकूय केल्या रिगार्डींग दॅट दिस थिंग High tension wire. हय तेकाय केलो आहा सो प्रोबेबली आमकां अजून एक देखून येयल ना रिप्लाय येयल ना लेटराची तुमी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिलें ताजे भायर वचून तांच्यांनी काम केलां इलिगलिटी केल्ली आसा म्हणटा तुमी ते म्हणटा आमी परमिशन घेयला बट आमकां पंचायतीक सांगेल ना आतां TCPन ताका कितें केलां फूल लायसन्स दिला TCPन ताका लायसन्स दिला IPB. ना TCP टेक्निकल क्लियर टेक्निकल क्लियरन्स दिला विदाउट सनात सो तेही एक्चुअली इलिगल न्ही तुमकां दिसता Without पंचायतीक सायडलायन केल्या तेंच्यांनी आनी डायरेक्ट वयल्यान धाडल्या लायसन सगळे IPP बोर्डा केलो रिक्वेस्ट केल्या सो तिगाय सगळ्यांनी हाडले तुमचे कडेन हँडओव्हर अजुनूय जालो ना काय ना आमकां कांय अजून येयल ना आमकां फॉर्मल लेटरूय येयल ना सेईंग दॅट दे आर डुईंग सच अ बीग इव्हेंट डे टुमॉरो आमकां तेंय कांय येयल ना अजून पूण फाल्यां तुमची मिटींग आसा मिटींग घेवन मिटींगे डिस्कस जावन मागीर तुमी हाजेर एक्शन घेतले एक्शन घेतले एक्शन घेतले मी नोटीस धाडटले कितें करतले नोटीस इन सेन्स येस आमी डिस्कस मिटींग घातले आनी आमी डिस्कस करून मिटींग नोटीस करून आमी हें करतले ट्राय करतले एक क्लियर करताय आमकां डेव्हलपमेंट जावो बट आमगे विलेजी डिस्ट्रक्शन कोण डेव्हलपमेंट नाका हे आमगे सी तुजें नांव कितें सेंट फ्रांसिस्को फेर्नांडीस एक सरपंच दत्तप्रसाद आता एक हांगा प्रेस कॉन्फरन्स घेतले लोकल्सांनी आनी सांगलेलें आसा की हांगा जे प्रोजेक्ट चलता दॅट इज इलिगल दे से तुमचें कितें म्हणणें आहा whatever they say, I don't mind. Whatever I say, I don't mind. आमचे कडेन फावो ती सगळी परमिशन आमी घेतले कडेन आसा दीस प्रोजेक्ट हॅज बीन अप्रूव्ड बाय इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड हातूंतसून हे अप्रूव्ड जावन येयलेलो आसा जाका जी फावो ती लायसनां लागता ती सगळी लायसनां आमी फारीक केलेली आसा सगळी लायसनां आमी घेतलेली कडेन आनी कोणाक जर कितें आसा न्हू जाल्यार तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव ताका सांगूंक पळयता की लेट हिम कम टू अ प्रॉपर चॅनल हांगासर येवन बायट दिवप हें करप हें योग्य न्ही जर ताका कितें आसलें जाल्यार दे वूड हॅव कॉन्टॅक्ट दे वूड हॅव शोड अस समथींग ऑर दी अदर दे शूड हॅव कम थ्रू अ प्रॉपर चॅनल बाय फायलींग अ प्रॉपर लेटर सो ताका लेटरांसून कितें आहा तो आमच्यान रिप्लाय दिवपा जाता आनी सच अ गूड प्रोजेक्ट 1918 स्पोर्ट्स अकॅडमी हो आमकां हांगासरल्या खास करून म्हटले गांवचे जे लोकल यूथ आसा आनी सबंद गोंयभरांतल्या लोकांक गोंयभरांतले जे क्रिकेट प्रेमी आसा तांकां लागून हो प्रोजेक्ट केल्लो आसा जेणे करून आयज जे आमचे क्रिकेटाक लागून आपणाचें करियर करपी स्पोर्ट्साक लागून करियर करपी आमचो जो यूथ आसा त्या युथाक हांगासून बेंगलोर पुणा बॉम्बे वयचें पडटा क्रिकेट अकॅडमीन क्रिकेटान आपणाचें कितें करियर करतलो जाल्यार हो आयज हो जो स्टेडियम जावन आसा हो तूं पळयता 5000 कॅपेसिटीचो 5000 सिटींग कॅपेसिटीचो केलो हो येणाऱ्या काळान ही एक बऱ्यांतली बरी क्रिकेट अकॅडमी जातली जेणे करून गोंयच्या सबंद भुरग्यांक एफोर्डेबलान हांगासर प्रॅक्टीस करपाक मेळटा आपणाचें करियर घडोवपाक मेळटलें आनी लोटले गांवांत जाल्ल्या कारणान हें प्राधान्य अशें सदांच आसा की लोकल जे हांगासरले यूथ आसात तांकां हांगासर पयल्यांतल्या पयली जे सर्वीस आहा जे कितें एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातलें तें तांकांच मेळटलें हें आमी इवन गांवच्या सरपंचाकूय उतर दिल्ले कडेन आसा सो दीस इज फॉर समथींग गूड फॉर द विलेज गूड फॉर द पिपल ऑफ द विलेज आनी गूड फॉर द एंटायर स्टेट सो हातून म्हाका दिसना की कोणाकूय कितें आसूंक जाय म्हणून उद्देश पण लेट हिम कितें आसा जे बरे गोश्टीक वायट हें सदांच आसता सो कोणाक कितें आसा तो लेट हिम कम विथ अ फॉर्मल लेटर आनी वी वील रिप्लाय दॅम थ्रू प्रॉपर चॅनल विथ अ फॉर्मल लेटर तांचे म्हणण्या बफर झोन जो लागता हाय टेंशन वायरीक ते म्हणटा तुमकां लागना म्हणून ना सर हांव तुमकां तेंच सांगता हो आतां तुमकां हांवें पयलें सुवातीक जशें सांगलें इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्डा कडल्यान आमी हो करून हाडला फारीक करून हाडला कितें ऑब्जर्वेशन आसा कितें ऑब्जेक्शन आसा सो तें फायलीन जर आयलें जाल्यार तें प्रमोशन आमी घेवपा जाता कळ्ळें न्ही आयज मेरेन जे फावो जाल्लें तें आमी घेतलां आनी हेचे मुखार जर कितें जाय पडटा अशें जर ताका दिसता जाल्यार दॅट वील ऑल्सो बी कन्सिडर आनी दॅट वील बी ऑल्सो बी टेकन कळ्ळें न्हू हातून कांय जुबाव ना कितें जर जाय ताका दिसता की बाबा हें कमी आहा डॉक्युमेंट जावं हे जे लायसनां आमी जी घेतलेली आहा जी वेरियस लायसनां घेतली ती जर कमी पडटा ह्या प्रोजेक्टाक लागून जी फावो ती लायसनां आमी घेवंक जाता कांय प्रॉब्लम ना पूण एज पर आवर नॉलेज अँड एज पर वॉट एवर वी हॅव गॉट फ्रॉम दी ऑथॉरिटी वी हॅव गॉट ऑल द लायसन्सीस ओके
तुमी हांगा आयिल्ले म्हणून देव बरें करूं तुमकां कितें जाय तुका पळयता मरे पळय प्लॅनूय आहा फाटल्यान